ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम घर घर में है, राम हर आंगन में है। राम घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। आणि होच राम जो जगभर प्रत्येकाच्या मनातल्यान आसता आणि ओठांतल्यान जपनाम जावन भायर सरता, तोच राम आज गोंयकाराच्या तना मनातल्यान आणि ओठांतल्यान सुंदर म्होवाळ आणि मधुर कोंकणी माणयेन आयकूंक येवपाक घराच्या उमऱ्या मेरेन येवन राविल्लो आसा आणि ताकाच आज घरांत भितर घेवपाचो हो दीस। नमस्कार। नवदुर्गेच्या पांयाकडेन जमिल्ल्या समस्त रसिकांक, कोंकणी मोग्यांक, साहित्याक, सोयऱ्यांक आणि बऱ्या बापकांक हांव अमोल कुडकुले मानाचो मुजरो करता आणि सगळ्यांक सुंदर अशी सोबीत सांज आवडेता। रामायण। रामायण हो असो ग्रंथ, अशी काणी जी ल्हानपणांतल्यान जरी आमी आयकत आयल्यात तरी जेन्ना जेन्ना ती नव्या रुपान आमच्या मुखार येता तेन्ना तेन्ना ती नवी काणी आशिल्ल्या वरी वाचन, आयकन आणि पळयन दिसता। आणि अशा ह्या ग्रंथाक तांबड्या गुंज कोंकणी मातयेचो साज, सुगंध दिवपाचे कार्य श्री माणिकराव गावणेकार हांणी केला। हे शिवधनुष्य तांणी उबारपाचें ठरयलें 8 वर्सां फाटीं आणि तें पुराय जालें 2 वर्सांनीच। पुणून हांगा मेरेन पावपाक ताका आनीकूय 6 वर्सां लागलीं। पुणून तितल्याच ताकदीन फाटीं फुडें सरनासतना, प्रामाणीकपणान, मोडन आसतना आणि मोडीन आसतना हें शिवधनुष्य उबारून ताचेर प्रत्यक्षा चडोवपाचें कार्य आयज ताणें पुराय केलां। आणि हाकाच लागून आमी हांगा जमल्यात तांची तोखणाय करपाक, तांची तुस्त करपाक आणि तांची ओपुरबाय करपाक आमच्या मदीं आसात कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, जांकां गोंयचे आनी कोंकणीचे भीष्म पितामह म्हणल्यार कथिताय जावचें ना अशें म्हणल्यार भौमानादीक उदय भेंब्रे। मानाचे सोयरे म्हणून आमकां लाभल्यात हातांत मशाल घेवन गोंयकाराक जागो जा सदांच म्हणपी भौमानादीक अरविंद भाटकार। कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्यात समाजाक शिस्तबद्ध आणि गुन्यांमुक्त दवरपाक वावुरपी रिटायर्ड CID ऑफिसर भौमानादीक दुर्गाकुमार नावती। सगळ्यांनी एकदा ताळयो वाजोवन तांचे दिवचो मागता श्री दिनेश मणिकार आणि सौ राजश्री ठाकूर हांचे कडेन तांणी मानेस्ताक मानान माचयेर घेवन येवचें। सगळ्यांनी ताळयो परत एकदा मारून तांकां योगदान दिवचो। प्रौढ अशी व्यक्तिमत्व जी विचारांनी जाणटे आणि पिरायेनूय जाणटे अशी सगळीच व्यक्तिमत्व आज आमच्या मुखार बसल्या। खूप खोस भोगता। परत एकदा सगळ्यांनी ताळयो मारून तांची उर्बा वाडोवची। कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना मागता श्री दिनेश मणिकार हांचे कडेन
ह्या सगळ्या दिव्य योजनेचे जे सूत्रधार अशें म्हणल्यार म्हाका त्यो योगिताय जावची आनी वायटूय दिसलें ना तांकां तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. नवदुर्गेच्या चरणाकडेन नतमस्तक जावन या वाठारांतल्या सगळ्या पंचविष्टांक नमन करून आयच्या कार्यावळीची सुरवात करूया. आयचो आगळो वेगळो खीण अशें म्हणना. फाटलीं साबार पुस्तकां जी प्रकाशीत जाली ती चडशा खंयच्याय तरी भवानी जाली, शारांनी जाली, वा खंय गांवगिऱ्या वाठारांत जाल्यार वचून खंयच्या हॉलांनी जाली. आनी आज रामायण घडये देवी नवदुर्गेच्या मनाक आशिल्लें की आपल्या चरणा कडेन गावचें. देखून हो असो आयचो आगळो वेगळो संयोग अशें म्हणना रामायणाचें प्रकाशन हांगा नवदुर्गा संस्थानांत जाता. आमी बरी जायते चिंतलें मडगांव करया, पणजे करया, हॉल पळयले, आमकां जाय त्या कारणाक हॉल मेळ्ळें ना. पयलीं 12 तारीख 12 फेब्रुवारी म्हळी, 12 फेब्रुवारी जमली ना आनी आज 12 मार्चाक बरोबर एका म्हयन्याक हो योग हांगा घडून येता. हांव माणिक बाबाक ह्या समयार परबी भेटयता आनी तांच्या मुखार नतमस्तक जाता, नमस्कार करता. तांचो हो येदो व्हडलो वाव रामायण कोंकणीक हाडपाचें दिव्य तांणी आज केलां. ह्या ही 9 पुस्तकां आनी 7 खंड रामायणातले पुराय खंड तांणी अणकारीत केल्यात आनी ह्या 7 खंडाचें प्रकाशन करपाक, विमोचन करपाक आज हांगा आमचे मदीं उपस्थित आसात. मुखेल सोयरे म्हणून गोमनेस्त उदय बाब बेंद्रे, मानाचे सोयरे म्हणून गोमनेस्त अरविंद बाब पाटीकार, आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हणून गोमनेस्त दुर्गाकुमार बाब नावती, सुवाळ्याचे सुंदरशे सूत्रसंचालन करपी बाब अमोक कुडकुले आनी तुमी सगळे, तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजा सावन येवकार. म्हाका एक 3 ते 4 वर्सां फाटली गजाल आसतली. एक दीस अरविंद बाबाचो फोन आयलो आनी तांणी सुचयलें की माणिक बाबान रामायण कोंकणीक हाडला आनी तें कोण तरी प्रकाशीत करपाक जाय. सरकारा कडेन जर वतलो तो कोविडाचो काळ 2020च्या सुरवातेचो 2019 एंड असो. सरकारा कडेन वतलो जाल्यार सरकारा कडेन पयसो ना. ते एकदां भितर दिलें जाल्यार कितलो एक लांब खंय कितपत पडटलें हें सांगपाक शकना. अशे तरेचो विचार आमचे मदीं अशे तरेची आमचे मदीं उलोवणी जाली. तेन्ना तुवें मनार घे. संजना पब्लिकेशन्स ही तशी पळोवपाक गेल्यार ल्हानशी संस्था. येदें व्हडलें आव्हान म्हाका पेलतलें, हेजे बरोबर 9 पुस्तकां काडपाचें. हांव मातसो फाटीं फुडें येतालो, पूण म्हळें शेवटी कोंकणीचें काम कशें जाल्यार तडीक व्हरपा जाय आनी रामायण कोंकणीक येवप हें आमचे खातीर अभिमानाची गजाल. आमचे कडेन महाभारत आसा, आज रामायणूय आसा. एका तेंपार आमकां प्रश्न करताले कोंकणीक तुमचे कडेन कितें आसा. आज आमी तांकां जाप दिवपाक शकतात, आमचे कडेन कितें ना तें सांगात. अशे तरेची सगळीं महाकाव्यां, सगळीं बरीं पुस्तकां आज कोंकणीत आयल्यात आनी तांच्या खांदोळाक म्हणटात तशें आमचे साहित्यीक, आमचे बरोवपी बऱ्यांतल्यान बरें साहित्याची आज निर्माणी करतात. बऱ्यांतलें बरें साहित्य बरयतात आनी हें साहित्य इतर भाशांनी वतकच त्या भाशेंतले लोक, त्या भाशेंतले वाचक आमच्या साहित्याक तोखेतात. ही कोंकणी खातीर आनी आमचे खातीर अभिमानाची गजाल. ह्या पुस्तकात ह्या रामायणाच्या ह्या सगळ्या खंडांत साबार जाणांचो हातभार लागला.
सगळ्यात पयलीं हांव नांव घेत तें भोवमनेस्त सुरेशबाब बोरकारांचें. सुरेशबाब म्हाका एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, खूब डिवोटेडली काम करपी आनी तितलेच नमळायेन वागपी. तांणी रामायणाचें जे प्रूफ रिडींग आशिल्लें, एक रिडींग करून जे निवळावप म्हूण आसता तें सगळें काम करून दिल्लें. ह्या कामा खातीर सुरेशबाब तुमकां म्हजो नमस्कार. आज मुजरत तुमी हांगा आयल्यात, तुमकां मनाकाळा सावन येवकार. ह्या खंडांतले पयलीं 4 पुस्तकां म्हळ्यार पयले 3 खंड 2020 वर्सा प्रकाशीत केले आनी ते पुरायपणान तयार आशिल्ले. सो 2020 वर्सा ते तयार जाले आनी ताचेर एक आमी फंक्शन केल्लें, तें घरगुती फंक्शन माणिक बाबाले घरा कडेन केल्लें. आनी 2022 वर्सा उरिल्लीं 5 पुस्तकां म्हळ्यार उरिल्ले 4 खंड हे आतां पळय प्रकाशीत जावन आयले. सुरेश बाबा भशेन ह्या पुस्तकाक आनीकय कांय लोकांचो हातभार लागला. तातूंतली एक व्यक्ती म्हळ्यार भोवमनेस्त अर्चनाबाई कामत. आनी परतून एक फावट तें पुस्तक, ही पुस्तकां सगळीं पुराय वाचून खंय चुको आसल्या त्यो सुदारून त्यो दिल्यो. अतुल पंडिताचो हातभार लागला. ह्या पुस्तकाचें डिक्टेशन घेवप तुमी, हांव आनी परतून तुमकां वेगळें सांगना. माणिक बाबाची अडचण म्हळ्यार तांकां वाचपाक जमना दोळ्यां लागून आनी आयकुपाक कमी येता. अशा परिस्थितींत तांणी ह्या रामायणाचें पुराय काम कंप्लीट केलें आनी डिक्टेशन हें घेवपाक ते डिक्टेट करताले ट्रान्सलेशन. तें डिक्टेशन घेवपाक भोवमनेस्त गायत्री बाय आनी सुमेधा ह्या दोगांचो खूब खूब हातभार लागला. संजना प्रकाशन, संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन तुमचे मनाकाळजा सावन उपकार. रामायणांत कितें आमी ट्रान्सलेट करया, कितें नाका, हें जाय तें नाका, ह्या खातीर उदय बाबाचो एडवायस जायते फावटी लागला. अशें ह्या सगळ्या दिव्यांतल्यान पूर्ण जावन आज रामायणाचे 7 खंड तुमच्या मुखार येतात. ही एकूण 1800 पानां. जस्ट इमॅजिन, ह्यो सगळ्यो अडचणी आसतना 1800 पानांचें ट्रान्सलेशन करप हें कितलें डिफिकल्ट हें ट्रान्सलेशनाचो वावर करतल्यांक खबर आसतलें. कारण आमकां एक 100 ते 200 पानांचें पुस्तक ट्रान्सलेट कर म्हणून कोणाक दिलें जाल्यार 6 म्हयने 8 म्हयने वर्स भर लागता. ताचो व्हडलो वावर माणिक बाबान ह्या वयार पसून केलो आनी सद्याक आसरवाणी घालून महाभारत घेवन बसल्यात आनी तातूंतलो म्हाका दिसता एक खंड तांणी ट्रान्सलेट करून पुराय केला. म्हणजे प्रेशर येता. तांचो भारताचो प्राचीन इतिहास हें 800 पानांचें पुस्तक इतिहासाचें ट्रान्सलेट करून निमाणे पानार पावतकच म्हाका फोन केलो, हें पुस्तक तयार जालां, केन्ना व्हरता तें सांग. हें 800 पानांचें पुस्तक टायप सेटींग करतलो जाल्यार ताका खूब वेळ लागता आनी सद्या त्या प्रोसेसांत हो इतिहास आसा तोय पब्लीश जातलो आनी हातूंत फुडें तांचें महाभारतूय पब्लीश जातलो. हें संजना पब्लिकेशन्साचेर उतर. कारण जर खंयचोय बरोवपी इतल्या तन्मयतेन आनी इतल्या कश्टांनी जर कितेंय साहित्य कृती तयार करता आसत जाल्यार जे कोण कोंकणी पब्लिशर्स आसात तांचें कर्तव्य जाता ही पुस्तकां रुपांत वाचकां मेरेन पावोवप. वाव ह्या पुस्तकाचें पेलप तितलें सोंपें नाशिल्लें. अंदाजे एक म्हाका दिसता 380 ते 4 लाखां मेरेन ह्या 9 पुस्तकांचो खर्च आसा. म्हणजे एक विनवणी आसा
वाचकांनी गोंयकारांनी अभिमानान आपल्या घरा कडेन ही रामायणाची पुस्तकां हे 7 खंड अभिमानान दवरचे कोंकणीतल्या रामायण म्हणून. हांव म्हजें पुस्तक विकतें घेवपा जाय म्हणून तुमकां सांगना, पूण जर खंयचेंय घर संस्कारीत जर जातलें जाल्यार त्या घरांत महाभारत आनी रामायण ही दोनूय महाकाव्यां आसूंकच जाय. आयज जी आमची तरणाटी पिढी दुसरे दिशेन वता, वेगळे दिशेन वता, हाजी आमकां खंत भोगता, पूण आमच्या जाणटेल्यांनी जी महाकाव्यां आमचे खातीर करून दवरल्या, जी ज्ञानाची आगळा म्हणून तातूंत भितर सगळे तरेचो आयचो मॅनेजमेंट, आयची विचारसरणी किंवा कालची विचारसरणी कितें जाय जाय तें ह्या महाकाव्यांनी घडला. आनी तें सोडून आमी बदल्या पडटले लागचे परस आमची संस्कृती आमी जपप आनी ही महाकाव्यां वाचप. फक्त आलमारीक दवरली म्हणून जायना, पूण ती वाचूंक जाय, भुरग्यांकय वाचपाक सांगूंक जाय. जाल्यार आमकां आमची पिढी दुसरे वाटेन वता हाचो भंय उरचो ना. परतून एक फावट हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक मन काळजा सावन येवकार दिता. रामायणाचें आज उक्तावण जाता ह्या खातीर माणिक बाबा परतून एक फावट परबी भेटयता. देव बरें करूं. तुम्ही सांगितले उतरान उतर एकदम खरें आसा आनी प्रत्येक जाण ताका भंय म्हणून वाजून मातूय दुबावना. कार्यावळ फुडें वतना फुलां ल्हान भुरग्याच्या कानाक बरी दिसतात, शाळेंतल्या चोपड्यांनी बरी दिसतात, कस्तुरीच्या माथ्यार बरी दिसतात आनी देवाच्या पांयारूय बरी दिसतात, सोबून दिसतात. तशीच ती फुलां मानेस्ताच्या हातानूय तितलीच सोबून दिसतात. आनी त्याच खातीर हांव मागता फुलां भशेन माणकुल्या फुलांक ती तांणी आयच्या मानेस्तान फुलां भेटोवची आनी तांकां येवकार दिवचो. पयले सुवातेर मागता बाय सेजल पै हाचे कडेन तांणी रामायणाचे लेखक श्री माणिकराव गावणेकार हांकां फुलांचो तुरो दिवन तांचे येवकार करचो. देव बरें करूं. सेजल बाय आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानानीक उदय बाब भेंब्रे हांकां फुलां तुरो भेटयता बाब मृगांक कामत. कार्यावळीचे मानाचे सोयरे भुरग्याची तळमळ दिश्टी पडटा. मुखाल्या सुवातेर मानाचे सोयरे अरविंद बाब पाटीकार हांकां फुलां तुरो भेटयता गंधार ठाकूर. कार्यावळीचे अध्यक्ष श्री दुर्गाकुमार नावती हांकां फुलां तुरो भेटयतले सेजल दुर्गा. आणि बरोबर म्हणिल्ले प्रमाण ह्या दिव्य योजनेचे सूत्रधार जे दिसपाक सादे, ज्यांनी कांय नाही करून येवकाराचे उलोवप सांगले आनी चड त्रास तांच्या उतरांनी दिश्टी पडलो ना तरी भरपूर त्रास सोंसपी आनी त्रास काडपी अशे दिनेश बाब मणेरकार हांकां तुरो भेटयता स्वरा प्रभुगांवकार. सगळ्यांनी मोठ्यान एकदा तांच्या खातीर ताळयो मारून सामके सादे अशे व्यक्तिमत्व. देव बरें करूं. कार्यावळ एक तुरो आयच्या सुपर निवेदका खातीर. देव बरें करूं.
म्हाका दिवपाची अशी गरज नाशिल्ली, पूण हे दिनेश बाबाचे मोठेपण आणि तांच्या सदांच कार्यावळी कितें हीच गजाल करतात हें म्हाका आजूच कळ्ळें. देव बरें करूं ताचे खातीर. कार्यावळीक मुखार व्हरता. सगळ्यांक खबर आसतलें, धर्तरेक त्रेता युगांत जेन्ना देवाची गरज पडली तेन्ना विष्णून आपलो 7वो अवतार घेतलो, तो म्हणल्यार राम. आणि जेन्ना कोंकणी भाशेक आध्यात्मीक साहित्याची गरज भासली तेन्ना अवतार घेतलो 7 खंडांनी रामायणाच्या रुपान. मागता संपूर्ण कोंकणी रामायणाचे वाल्मिकी श्री माणिकराव गावणेकार हांचे कडेन तांणी आपले विचार अनुभव आमच्या मुखार मांडचे. आणि मागता तांची धाकटी धूव वृंदा कामत आणि ते आमच्या मुखार उक्तावचे. नमस्कार. बाबा वाचून सगळ्यांक खबर आसा, वाचून दिश्टी पडनाशिल्ल्यान बाबाले मनोगर हांव वाचतां. वृंदा कामत, भोवमानेस उदयबाब हेगडे आणि भोवमानेस अरविंदबाब भाटीकार आणि भोवमानेस दुर्गा कुमार गांवटी हांच्या सांगातान श्री नवदुर्गेच्या पांया कडेन पुणेच्या शीतळरम्य अशा वातावरणात रामायणाचें विमोचन जाता म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता. रामायण आणि महाभारत हे सांस्कृतीक ग्रंथ ते आमच्या कोंकणीत जायच म्हणून हांवें तें नागपुरांतल्यान मागयलें आणि हांव रोखडोच बरोवन बसलो. रामायणाचो एक भाग अणकार करून जाता म्हणसर म्हाका दोळ्यांनी बरोवपाक आनी वाचपाक दिसना जालें. म्हाका खूब वायट दिसलें. आतां कितें करचें? तेन्ना भितरल्यान आवाज आयलो, निर्शोक ना, कोणाक तरी बरोवपाक पड. तेन्ना रविंद्रबाब केळेकाराली नात गायत्री, जेणें कोंकणीत MA केल्या, आनी सुमेधाबाई ताणेंय MA केल्या, त्या दोगांनी मेळून वाचून दाखोवन हांव सांगता तें बरोवन घेतलें. लागीं लागीं 1.5 वर्स लागलें पुराय रामायण जावपाक. तें सगळें टायप करप आनी चुको सुदारून परत टायप करप हें काम काय गायत्री आनी सुमेधान पुराय केलें. तुगेलें रामायण बरोवन जायसर हांव नोकरेक अर्ज करचें ना अशें गायत्रीन म्हाका सांगलें म्हणून म्हाका ताचें खूब कौतूक दिसलें. आनी एक संत पुरुश म्हाका लाभलो, तो श्री सुरेश बोरकार. ताणें म्हगेलें सगळें लेखन निवळायलें. हांव तांच्या सदांच रिणान उरतलों. निमाणे खंड अर्चनाबाई कामत आनी अतुल पंडीत आनी ते निवळायले म्हूण हांव तांचो उपकारी आसा. रामायण बरोवन जालें आनी आतां प्रस्न आयलो, उजवाडाक कोण हाडटलो? तेन्ना म्हगेलो इश्ट गुरुनाथबाब केळेकार श्री दिनेश मणेकाराक घेवन आयलो. ते प्रमाण दिनेश बाबान रामायणाचे 3 खंड उजवाडाक हाडले आनी आतां पुराय रामायण टोटारपणान तयार जाला. हांव तांचो एक ऋणी आसा. अशी एक काणी सांगता. भगवान रामाच्या देवळान रामाची पालखी आशिल्ली. पालखी धरपाक 9 मनीस आशिल्लो. पालखी भोंवतना लोक सगळे रामाक पांयां पडटाले. पालखी धरपी नवे मनशाक दिसलें सगळे लोक आपणाक पांयां पडटा म्हणून. ताणें सगळ्या लोकांक सांगलें सगळे लोक म्हाका पांयां पडटा म्हणून. तेन्ना जाणट्या लोकांनी ताका सांगलें, अरे ते पांयां तुका पडनाशिल्ले, ते सगळे श्रीरामाक पांयां पडटाले. तशें रामायण बरयल्ल्या खातीर म्हजो भोवमान करता, पूण ताचें सगळें श्रेय भगवान रामाक. हांव श्री रामाची पालखी धरपी मानाय. रामायणाचे 3 खंड उजवाडाक हाडिल्ले तेन्ना नागेश बाब आनी सगळ्यांनी अशी इत्सा उक्तायली की महाभारत कोंकणीत हाडूंक जाय म्हणून. हातांत घेतिल्लो भारताचो इतिहास पुराय जातकच रोखडेच महाभारत हातांत घेतलें. इतिहास आनी महाभारत बरोवन घेवपाक रविंद्र बाबाली नात यशोदाबाई पुरायपणान म्हजो सांगात करता. ताचें कौतूक करीत तितलें थोडें. ह्या घडणेक म्हाका याद जाता म्हजे इश्ट गुरुनाथबाब केळेकार आनी नागेश बाब हांची. ह्या प्रवासांत तांणी म्हाका सांगात केला ताचो आनी म्हज्या जिणेचो भाग आशिल्ल्या घरच्यांचो हांव उपकारी आसा. तुमी सगळे हांगा आयले म्हणून हांव तुमच्या काळजांत उपकार मानतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. वृंदा कामत. माणिक बाबान जशें आपल्या पुत्रांनी बरोवन दिलें तशेंच ताणें वाचलें, तातूंत एक गजाल ताणें म्हणली की आपूण रामाचो मानाय. जरी तुमकां अशें दिसता आसत की तुमी रामाचे मानाय, तशेंच आमकां दिसता की आमच्या खातीर तुमीच आमचे राम, कोंकणी खातीर तुमीच आमचे राम. आनी ज्या पालकेन राम पसून
वतालो अशाच पालखेन आम्ही हे रामायण तुमच्या मुखार हाडटात, उजवाडार हाडटात, ज्या खिणाची सगळेच वाट पळयतात, पुराय कोंकणीमुखी साहित्यीक आतुरतेन वाट पळयतात, ती म्हणल्यार संपूर्ण कोंकणी रामायणाच्या 7 खंडात जो इतले दीस घराच्या हुमऱ्या मेरेन राविल्लो ताका आतां घरात भितर घेवपाची आनी आयुश्यभर मना काळजांत करून दवरपाचो नेम मागता मानेस्ता कडेन तांणी रामायणाच्या खंडाचें अनावरण करचें आनी सोबीत सुंदर पालखेंतल्यान नवदुर्गेच्या देवळांतल्यान ह्या 7 खंडांक बाब मृगांक कामत आनी बाय स्वरा प्रभू गांवकर आनी मोठ्या मानान माचयेचेर घेवन येवचें. सगळ्यांनी उबे रावन फुलांचो शिवर करपाक कांयच हरकत ना. सुंदर अशी सजयल्ली फुलांची पालखी जी पळोवपाक सुखुल्ली असली, धाकटुली असली तरी खूप मोठें वजन, कोंकणीचें वजें ताचे भितर आसा. रामायणाचे 7 खंड. मागता सगळ्या मानेस्तांनी ह्या रामायणाचें उक्तावण करचें. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं. भांगरा अक्षरांनी बरोवपाचो असो दीस. आयच्या दिसाचें खाशेलपण म्हणल्यार आज शांतादुर्गेची पंचम, जिच्या नांवान शांती आसा तशाच तरेचो शांत चित्ताचो आनी शांत स्वभावाचो राम कोंकणी भाशेंत अवतरला आनी पुराय वाठार शांतीमय जाला असो भास जाता. कोंकणी भाशेंत रामायणान आपलें स्थान मेळयलें जे सदांकाळ लोकांच्या यादीत उरतलें. आनी एक गजाल यादीत उरपा फाटल्यान आनी एक गजाल आसता जी सदांच फुडल्यान आसता, ती म्हणल्यार पुस्तकाचें मुखपृश्ठ. जितलें सोबीत रामायण तितलीच सोबीत ही 7 खंडाची मुखपृश्ठां. जितली माया हे रामायण बरोवपाक वतल्या तितलीच माया बाय सिया पंडीत हाणें ही चित्रां काडटना वतल्या हें ठळकपणान दिसता. खरेंच ताळयो मारपा सारकीच ही 7 चित्रां आनी ह्याच खातीर तांची माया तुस्त अपुरबाय करपाक आमी सोदतात. हांव मागतां भोवमानातीक उदयबाब भेंगडे हांचे कडेन तांणी हो भोवमान बाय सिया पंडीत हांकां भेटोवचो. मागतां बाय सिया पंडिताक हो भोवमान माचयेर येवन स्विकारचो. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. तुम्ही काम केला ते खूप मोठे आसा, ताका लागून ही भेट सामकी ल्हान आसा, पण ती मोठ्या मनान तुम्ही
आपणोची अशा तुमच्याकडे मागता तुमचा आधार आमकां सदांच लाभतलो अशी आशा बाळगिता आणि तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखाल्ले सुवातेर मागता आयच्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे भोवमानाधिक अरविंद भाटीकार हांचे कडेन तांणी आपले विचार आमच्या मुखार मांडचे. उदयबाब, नामतीबाब, दिनेशबाब आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माणिकबाब आणि तुम्ही हांगा सगळे जमिल्ले मानेस तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आज मोठो खोशयेचो दीस आणि महत्वाचो दीस. पहिली गजाल पहिले सुवातेर हांव माणिक बाबाक परबी दिता. हे सगळे काम ताणें केला तांकांय परबी. आणि सगळ्यात महत्वाची वा तितलीच महत्वाची गजाल म्हणल्यार आज तुमचे मुखार त्या मनशान ही पुस्तकां 9 पुस्तकां 7 खंड 1800 पानां ही तुमच्या मुखार त्या मनशान हाडली. तो दिनेश मुंडेकार ताकाय दितलो. हांव सगळे लोक माणिकराव म्हणटा. हांव आयच्या माणिकबाब म्हणपाक सुरवात केल्या. हांव ताका माणिकराव म्हणटालो आतां. पूण तितलोय राव म्हणल्यार तो रावपाक तयार ना. म्हणटकीर जो मनीस रावपाक तयार ना सतत काम करीत आसा, सतत बरयत आसा. आणि आज आमी म्हाका दिनेशान तुमकां आमची एक शॉप दिलो. तो महाभारत बरोवपाक घेतला, भारताचो इतिहास बरोवपाक घेतला. आनी हे मनशाच्या आंगांत आसा तरी कितें तरी खंय तरी रिसर्च करपाक जाय. आनी हे सगळे कितें तो आसरवण घालून बसून बरयता. आमकां ह्याच वयाचेर ताचे परस 6 वर्सांनी सुमार हांव ल्हान. ह्याच वयाचेर उठिल्लो आसतना बसपाक उत्साह जाता आनी बसल्यार उठपाक उत्साह जाता. आनी हो कितें म्हाका दिसता ब्रँड जाली तो आसनपाणी घालून खंय निकेट करता. म्हणटकर असले मनशाक राव म्हणप ना. राव म्हणल्यार तो रावचो ना. बेटीन पुत्र कित्याक वेस्ट करात पूण ताका माणिकबाब म्हणटा. आनी सगळ्यांनी ताका माणिकबाबूच म्हणपाचें, राव म्हणपाचें ना. राव महाराष्ट्रांत. आता दुसरी गजाल आमकां परबी दिवून जाली. पूण आमी एक घडणुकाय दवरूंक जाय सगळ्यांनी की आयचो जो क्षण आसा, आयचो जो वेळ आसा आनी हो प्रसंग जो आसा तो अतिशय महत्वाचो. आमी इंटरनेटाचेर म्हणजे सेक्रेटरी पळोवपाक लायले बाबा कितली रामायणां बरयल्या. ताणें समर्थ भारताचे पळयले, भारताच्या सगळ्या स्टेटींनी खंयच्या भाशेंत कितली रामायणां बरयल्या, ट्रान्सलेट केल्या सगळे आशिल्ले. दर स्टेटींनी एक दोन अशी मेळटा. गोवा पळयल्यार 16व्या शतकांत कृष्णदास शामान बरयल्ले न्ही, सांगिल्ले तरी एक थोडेशें रामायण आसा. 16व्या शतकांत 450-500 वर्सां जाली. 450-500 वर्सां उपरांत आमकां असो एक मनीस कळ्ळो तो तेच काम करपाक बसलो आनी त्या मनशाक आमी माथ्यार घेवन नाचपाक जाय. एक कोणाक गोंयकारांक खबर नासतलें. आयचे उपरांत तरी तें तांकां कळपाक जाय आनी कळून काबार जायना, कळून पुरो जायना. तें कळून ताणें ताचें म्हत्व जाणून घेवंक जाय. बाबा 500 वर्सां उपरांत आमच्या कोंकणींत रामायण हाडपी असो एक मनीस उबे रावता आनी तो आतां महाभारत हाडपाच्या वाटेर आसा आनी भारताचो इतिहास हाडपाच्या वाटेर आसा. सगळे कोंकणी आनी कोंकणी संस्कृतीच्या आदार एक भोव मोलादी अलंकार तो घालपाच्या बोवाळांत सदांच आसता. हे आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय.
बाबा बरेला जाले म्हणजे कितें उलोवपा लागलो कितें करया कशें करया आमी चल सरकारा म्हटलें सरकारा म्हटलें जाल्यार गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हाज्या ऑफिसांत गेले त्या दिसा म्हाका सेक्रेटरीएटान म्हणजे त्या मिनिस्टरीयल ब्लॉकाक म्हाका दिसता एकूच चर्चेचो विशय हांव ताका व्हरता ते तो म्हाका व्हरता मागीर किंवा म्हजो हात धरता हांव आनी प्रवासाक दोनी जाण चलतात प्रत्येक जाण म्हणटा अरे कोण कोणाक व्हरता हे दोगांकूय दिश्टी पडटा म्हणटकच म्हजी बायल म्हजी बऱ्याक आशिल्ली ती आमकां दोगांयकूय व्हरताली आनी ताचे कडेन बसतकच ताणें ते डेप्युटी डायरेक्टर कोण आशिल्ले ताणें पळयलें ताणें सांगलें सर हे आमच्या स्किमीक बसतात ताका पळोवपाक जाय स्किमीक बसता जाल्यार पळोवपाक जाय म्हणटकच हांव म्हणलें मागीर थोड्या तेंपार फोन केलो खंय पावला तर म्हाका ते स्किमीक बसना मिनिस्टर सांगपाक लागलो म्हाका स्किमीक बसना म्हणून तांकां हांवें स्कीम बदलपाक लायली बरें घेता मिनिस्टर म्हणून तुका तो अधिकार आसा स्कीम बदलपाक बदल तो तूं मागीर कांय तेंपार मिनिस्टर तो आशिल्लो अधिकारी आशिल्ले खंय कितें जालें तें म्हाका कळ्ळें ना तर ती स्कीम बदलता 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 करून मागीर आयकूंक आयलें की स्कीम बदलूना आनी तातूंत ट्रान्सलेशनाक सरकाराक मदत दिवची अशें प्रोविजन ना अशी तरतूद ना ते स्किमीक ती बदलून ती ट्रान्सलेशनूय बी तसो सरकाराक करपाक जाता अशें मिनिस्टरान सुचयलें पूण कितें जालें तें म्हाका खबर ना सरकारान जायते फावटी असो जाल जाता कित्याक ते कळना कितें तरी जाता म्हणटकच तें तशें जालें आनी सरकारान तें कांय केलें ना मागीर दिनेश आतां म्हाका सांगता की हांवें ताका घडयलो तें म्हाका याद जायता पूण दिनेश मुखार सरलो म्हणून हे काळ आमच्या मुखार ही पुस्तकां येवपाक शकली 7 खंड 9 पुस्तकां 1800 पानां विचारच करून वचून डिक्टेटर आनी कारण हे सगळे एक्सपिरियन्स म्हाका आसा आमी एक कादंबरी बरयली कर्मण्य तितल्यान कादंबरी ती बरयली म्हणजे परत हांवें ती डिक्टेट केली म्हज्या बायलेक डिक्टेट केली तेजे परत घेतलें कोणें टायप केलें मागीर कितें केलें मागीर परतून ते प्रिंटिंगा वता आसतना आनी मिस्टेकी जाल्यो अशी एक पुस्तक भायर सरता आसतना त्या पुस्तकाची फक्त 450 पानां एक पुस्तक भायर सरता आसतना हांव म्हणून घडयला ताका हांवें 1800 पानां आनी आतां आनी कितलीशींच हजारांनी पानां येवपाची आसा म्हणटकच ह्या मनशाक आमी नमस्कार करत तितलो थोडो माथ्यार घेवन गाजत तितलो थोडो आनी सगळ्या लोकांनी हांव सांगता म्हणून आनी एक फावट सगळ्यांनी व्हडले ताळयो वाजोवन आज आमी सगळे हे प्रसंगाक एकटेशीच आसा 500 वर्सांनी कोंकणी रामायण येता त्या प्रसंगाक आमी सगळे आशिल्ले हे आमकां याद उरतली आमच्या भुरग्यांक याद उरत कारण फुडाराक बाबा हाचे बहुत आमी तरी बरोवन दवरलें तें वाचपाक कोण भुरगीं आसतलीं भुरगीं आसतलीं पूण ती भुरगीं मग ती वाचतलीं तांकां इंट्रस्ट आसतलो काय तें आमकां खबर ना पूण आसतलो अशें धरया आनी फुडाराक कोणी कोणाक तरी इंट्रस्ट आसलो ते म्हणटले बाबा कितले लकी आमचे जाणटेले काडटले ज्या वर्सा ज्या दिसा हे ह्या 7 खंडांचे लोकार्पण जाले त्या वर्सा त्या दिसा त्या वेळार त्या जाग्यार आमचे जाणटेले आशिल्ले अशें आमकां हे भाग्य कितले ते आमकां समजुपाक जाय ते एप्रिशिएट करपाक जाय ताची तोखणाय करपाक जाय कारण आमी आज येवपाक शकले आतां आनी हे आमी करपाक शकले तुमकां दिसत गव्हर्मेंटा विशीं ती
ट्रान्सलेशन करप, अनुवाद करप, अणकार करप ही सकयल्या दर्जाची गजाल. बरोवप, काणयो बरोवप, कथा बरोवप, कविता बरोवप ही सुपिरियर गजाल, तशी गजाल नासता. भारत सरकारान बसून एक डिसिजन घेतला की 20 वर्सा नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन, राष्ट्रीय ट्रान्सलेशन मिशन. कित्याक तर पाश्चात्य भाशांतली जाणविकाय आनी गिन्यान जे आसा ते भारतांतल्या भाशांनी हाडपाचे. भारतांतल्या घटनेक 24 भासो आसा, तातूंतली एक आसा, तातूंतल्या आपसात अदलाबदल जावची लिटरेचराची आनी गिन्यानाची, सायन्सीची. तशेंच भारतांतले जे शाळेपण आसा, जे तो इतिहास आसा, जे गिन्यान आसा, 2000, 3000, 4000 वर्सां पयलींचे, ते भाशे विशयान कळपाक जाय. पूण भायले भाशेंतल्या तातूंत अणकार जावपाक जाय. त्या सगळे कारणा खातीर ते नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन म्हणून सुरू केला आनी शेकड्यांनी कोट्यांनी रुपया ताजेर खर्च जाता. अशें आसतना आमचो गोंयचो सरकार म्हणटा की ना गोंय सरकार ट्रान्सलेशनाक पयसो दिवचो ना. कितले अध्ययन आनी हाका इंग्लिशीक कोंकणी शब्द म्हाका सांगूंक सोदता केरसलेस इंग्लिश, केरसलेस शिकपाक ते हाका लागता असले म्हणटा. म्हणटकच हाचेर मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. ट्रान्सलेशनाक पयशे दिवपाक जाय. असली बरी ट्रान्सलेशनाक पयशे दिवप इतलेच न्ही तर दोग करपी पळय आसा न्ही, इतली सारकी आमची ऐतिहासीक, आमची कल्चरल, जे सांस्कृतीक दायज जे लोकांक दवरपाचे काम करता, तांकां गव्हर्नमेंटाक ऑनर करपाक जाय. आज गव्हर्नमेंट कसलेय कामा खातीर कोणाकय ऑनर करता, पूण फावो त्या कामा खातीर जाय त्या मनशाक ऑनर करना. त्या सुदारून आपली वागणूक सुदारून असले मनशाक तांचो ऑनर करपाक जाय, तांचो भोवमान करपाक जाय. आनी भारत सरकारान जे घालून दिला, ह्या आयच्या सरकारान खूब वर्सां जाली, जवळजवळ 25-30 वर्सां जाली. नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन जे सुरू केलं ते तकलेन धरून ताणी आमच्या सरकारान आपणाची वागणूक सुदारपाक जाय, प्रक्रिया सुदारपाक जाय. ट्रान्सलेशन जितले पुस्तक तुमकां सांगता, तुमकां दिसता ट्रान्सलेशन सोंपें. कोंकणींतल्यान घेयात कोंकणी इतली मुआसीस आसा. आमचो मनोहर सरदेसाय सुद्दां सांगतालो ते तुमी सगळे खंय केन्नाय आयकलें आसलें. ते तुमकां सांगता. आमी तामिळनाडूंत आशिल्लीं, हांव तामिळनाडूंत सर्वीस करतालो तेन्ना चल्याक गोंयांत धाडिल्लो. ही गजाल हांवें 30 वर्सां पयलीं एका फंक्शनाक सांगिल्ली. एक गुरुदास केळकराची डिक्शनरी आसा, ती रिलीज करपाक विलियम डिसोजा चीफ गेस्ट येवपाचो आशिल्लो. ऐन वेळार रिलीज जाल्ले आमकां येवपाक मेळना. म्हणटा म्हाका फोन केलो, कशेंय तूं येवन तूं ती रिलीज कर. हांव तेन्ना एमपीटीचो अध्यक्ष चेअरमॅन आशिल्लो. 1992 काय 1993 पत्रिका जाली. तर हांवें ती डिक्शनरी रिलीज केली. तेन्ना आमी खबर सांगली की डिक्शनरी वचून बरोवप सोंपें काम न्ही. कोंकणी भाशेंत सगळ्या भाशांनी जशी नुआसीस आसतात तशी कोंकणी आसता. नुआसीस कितें? पारखाय कसली. तर तो गोंयांत आशिल्लो, तामीळ फर्स्ट क्लास येताली, कोंकणी येनाशिल्ली. गोंयांत तो हळू त्या वातावरणात गुल्ल जाता. तो कोंकणी शिकपाक तो मडगांवां सगळे रक्तवाहिन्यांचेर येवन वचून आसतालो. देखून म्हजो बापूय आनी आमी कोंकणी धाडटालो. ते दोगांय खबरो करताले, सलाम दिशिल्ले. तो आयलो. तर म्हज्या बापाय ताची वळख करून दिली धाडटले कडेन. वो जाणा तूं वो संगीताचो चलो, वो तामिळनाडूच्यान हांगा शिकपाक आयला. तर ते धाडटल्यान ताका विचारले, बाबा तो बरो आसा बरें? म्हणटकच म्हज्या चल्यान सांगचें, हय हांव बरो आसा, तुमी सारके आसात न्हू? म्हणटकच ताका ते वासीक भुरग्याक उलयता. धाडटल्याक कश्ट जाले. बापायक पळोवपाक लागले. त्या बापाय सांगता ना कोंकणी सारकी येना आनी खंयचे अशें जेन्ना आतां कोंकणींतल्यान इंग्लीश करूया.
पीटर गब्रेलो हे इंग्लिश ट्रान्सलेशन तसं जाता. पीटर गब्रेलो कोण a tactical meeting of the Union Committee. टॅक्टिकल हो शब्द वाचता असताना आपण चाप करून पुस्तके कारण सैन्य जेन्ना दुसरे सैन्याचे भुमी घालतात त्यांना स्ट्रॅटेजी म्हणून टॅक्टिक्स म्हणून कितें आसता. टॅक्टिकल मिटींग हो व्हडलो प्रसंग आसता, व्हडली गजाल सादे मिटींगेक प्रॅक्टिकल कित्याक म्हणटा आमचे सेक्रेटरी सांगले आगो कोंकणीच्या धर्मीचे बरयकर पळय. तर कोंकणीच्या धर्मीचे बरयले की पीटर गब्रेलो ती ताकतिकेच मीटिंग आपली ताकतिकेच मीटिंग आपली म्हणटकच त्या चलये जेका इंग्लिश फर्स्ट क्लास येता कोंकणी कितली येना आशिल्ली ते विचारले ताकतिकेच मीटिंग आपली टॅक्टिकल मीटिंग हे ट्रान्सलेशन जालें. आनी एक आसा आमचे पयलींची चंद्रकांत भावाचे सदांच आमच्या सकता ताणें व्हंकल पावली कथा काय कादंबरी कथा कथा चंद्रकांत बाबान कथा बरयली व्हंकल पावली. ताचे थंय थोड्या लोकांनी ट्रान्सलेशन केल्यार ब्रायडल ऑप्शन ऑप्शन ऑफ द ब्रायड ते व्हंकलेक पावले असल्यो गजाली चलता. बरोबर काय सेंटेन्स आशिल्लो कवी तो इंग्लीश आनी फ्रेंच भाशेंतल्यो गजाली सांगतालो. आमी कितें म्हणटाले खूब गरज दिसताले खूब जिवाक वचून अशें म्हणल्यार कोंकणीत म्हणटात. इंग्लिशींत कितें म्हणटात द स्पिरीट इज स्ट्रॉंग बट द फ्लॅश इज वीक. स्पिरीट इज स्ट्रॉंग बट द फ्लॅश इज वीक. फ्रेंचीत वेगवेगळे ट्रान्सलेशन केले की अल्कोहोल इज स्ट्रॉंग बट वॉटर इज वीक. असल्यो गजाली ट्रान्सलेशनांत जातात. आतां कितें आसा आमच्या राणी पावात रामायण भाषांतर केला, रामायणाचे भाषांतर केला, अणकार केला. तातूंत म्हाका दिसता ते अल्कोहोल स्पिरीट बी तसले काय नासतले म्हणटकच तो ती गडबड जावपाचो चान्स ना. फुडाराक जेन्ना भुरगीं वाचतलीं तेन्ना एटलिस्ट तांकां उच्चार तरी सारके कळटले. देवनागरी वाचपाक आयल्यार पुरो आनी उच्चार सारके करपाक आयल्यार पुरो. जाल्यार रामायण इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर रामा एंड मिस्टर रावणा एंड मिसेस सीता अशें जर म्हणपाक लागली जायत आनी ते भयंकर ट्रेजेडी जावपाक. माणिक बाबा आनी एक फावट परती दिवं आमच्या दिनेश पिळेकराक आनी एक फावट परती दिवं आनी ह्या पुस्तकांत जे सगळे हाताक लायला हे खंडांत 7 खंडांनी 9 पुस्तकां 1805 ज्या लोकांनी हातपाक लायला त्यांना सगळ्यांक परती दिवं आनी तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाशण थंड पडत आयकूंक दितले तुमकां सगळ्यांक परती दिवं. देव बरें करूं. आयच्या मानाचे श्री रविंद्रबाब भाटकारांका तांणी एक गजाल सांगली की माणिक रावणा चालूच आसा, बरोवप चालूच आसा. तांचे बरोवप चालूच उरतलें पूण तांच्या फाटी तुमी सदांच रावात. कारण रामा फाटल्यान जसो लक्ष्मण आशिल्लो ताची बाकीची सेना आशिल्ली, ताचे सोयरे आयले, ताचे सगळे भाव आशिल्ले. त्या खातीर कितल्योश्योच गजाली रामा कडेन शक्य जाल्यो. आनी अशीच जर कोंकणीची सेवा माणिक बाब करतले जाल्यार तुमचे सारके खडेकार भाव तांकां खूब गरजेचे. म्हणून तुमी सदांच तांचे बरोबरी रावात आनी आमचे बरोबरी रावात. कारण अज्ञानी सरकाराक आनी आमच्या सारक्या अज्ञानी लोकांक तुमी आमचे बरोबर रावप गरजेचें आसा. म्हणून सदांच आमचे बरोबर तुमी आसप गरजेचें. देव बरें करूं म्हणटा आनी कार्यावळी मुखार हात घालता. महाभारतात जशी भीष्म पितामाची गरज प्रत्येक खिणाक जाणवताली किंवा भासताली तशीच गरज गोंयाक आनी कोंकणी भाशेक पावला पावला लागता. आनी ती गरज ती ताण भागयता तें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार दुसरे तिसरे कोणूच न्ही जाल्यार आमचे तुमचे सगळ्यांचे भौमानाधिक उदयबाब भेंब्रे. मागता तांणी आपल्यो भीष्म प्रतिज्ञा आमच्या मुखार मांडच्यो. मनेस माहीत बाब मानाचे सोयरे मनेस बाब
संजना कम्युनिकेशन सुद्धा ही पुस्तकां वापरणार करतात. ताजे मनेस निलेश बाब करतात. अमोल मुकुले मनेस बहिणीनो भावांनो नमस्कार. जगात जायती रामायणा बरयल्ली आसात. एकाच रामायणात रामाचे पाय कोणाचे डोळ्यात लागले. अरविंद बाबा एक उल्लेख केला. 500 वर्षां फाटीं रचिल्ल्या रामायणात 500 वर्सां सुमार 500 वर्सां फाटीं कृष्णदास श्यामा नावाचो एक लेखक गोंयांत काम केला. या लेखकान कोंकणी रामायण आणि महाभारताची कथा आपली मराठीत श्रीकृष्ण चरित्र कथा नावाचे काम केले. कोंकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांनी बरयले 16व्या शतकाच्या पहिल्या पडल्यात. आणि त्याच्या रामायणाचे एक खाशेलेपण अशें की ते फक्त 26 कथा भितर सांगला. रामायणाची मूळ कथा फक्त 26 कथा भितर सांगल्या आणि सगळी कथा कळ्ळ्या. तातूंतली जी उपाख्यानां आनी बाकीच्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो कुशीन बरयल्या. रावणाक मारून अयोध्येक येता आनी राज्य करता हांगा तें रामायण सोंपता. फुडली सीतेक रानाक सोडिल्ल्याची कथा ना. ह्या कृष्णदास श्यामान रामाक गोंयांत हाडला आनी बरे रितीन हाडला. राम आंगणांत खेळटालो आनी ताका पळोवपाक बरोबर दासी आशिल्लो. इतल्याच एक दैत पर्वतांतल्यान सकयल देंवता आनी रामाक खूब वचको मारून घेवन व्हरून त्या बरोबर दासीचो बोवाळ रामाक व्हेलो म्हणून बोवाळ. हो बोवाळ निमाण कडेन दशरथाच्या कानार पावता. रामाक व्हेलो दैत्यान व्हेलो कितें करप आतां. तो ताबडतोब वसिश्ठाक आपोवंक लागता. वसिश्ठ पुरोहीत राजपुरोहीत. वसिश्ठ म्हणटा तूं कांय हुस्को करनाका आपूण बसून त्या दैत्याचें कितें करपाचें तें करता. वसिश्ठूय उठटा रामाक आनी तो दैत गेला ती वाट ताका कळटा उदरल्यान भोवतेक. त्या वाटेन तो वता आनी तो गोंयांत पावता आनी माजोड्ड्याक येवता. तर माजोड्डो तो खबर काडटा की हांगा एक दैत आयला आनी ताणें रामाक भुरग्याक राम भुरगो एक बाळ कितें घेवन आयला काय म्हणून तो पळोवता. एक माजोड्डेकार ताका मेळटा कितें तें सांगलें चोळ्या म्हणटा. तरी एक दैत रामाक घेवन गोंयांत आयला. दैत आयला म्हूण तो बेगीन वचून बोलीत लिपता. माजोड्डेकार वसिश्ठ माजोड्डेच्यान उत्तरेक वता. उत्तरेच्यान कुट्टाळे येता. कुट्टाळेच्यान निमाणे कडेन मुरगांव पावता. थंय शब्द वापरला तेन्नाचें नांव मुंगरू भोंय. मुरगांव ना मुंगरू भोंय. मुंगरू भोंय पावता थंय ताका तो दैत सापडटा. तो दैत्या कडेन झूज करता. रामाक ताच्या हातांतल्यान सोडयता आनी ताका घेवन ज्या वाटेन गेल्लो तेच वाटेन परत येता. मुरगांवच्यान कुट्टाळे. कुट्टाळेच्यान उदोड्ड्या. उदोड्डेच्यान माजोड्ड्या. माजोड्डो यो जाल्यार तो जो माजोड्डेकार घोडीत लिपिल्लो तो घोडीतूच आसता. म्हणटकच तो म्हणटा आनी कोण घोडीतूच रावला. आपणे तर दैत्याक मारून रामाक हाडलो आतां भायर सर चल म्हणून मागीर तो भायर सरता आनी मागीर वसिश्ठ रामाक घेवन अयोध्येक वता. बाकी सगळे रामायणांत आसात तेच. हें अशें कित्याक घडलें.
गोड कारणां दिवं येता. एक कारण अशें की लोकसाहित्यपण आमचें आसा, जे लोकांच्या तोंडांनी आसा. भीमाचेर गुरुवेंची काणी म्हणून आसा, बनवट म्हणून आसा, आनी जातून ह्यो रामाच्यो, कृष्णाच्यो, भीमाच्यो काणयो साहित्य आसता. ह्या लोकांच्या तोंडांतल्यान चलून आयिल्ले परंपरेन शेकड्यांनी वर्सां चलून आयिल्ले लोकसाहित्य. आनी ह्या लोकसाहित्याचें एक खाशेलपण अशें की तो रामाक आपल्या गांवांत हाडून दवरता, भिमाक आपल्या गांवांत हाडून दवरता, कृष्णाक आपल्या गांवांत हाडून दवरता, आनी तो आपल्या मदलो एक वचून ताका मानता. एक कारण आसूं येता हो लोकसाहित्याचो प्रभाव. दुसरें कारण आसूं येता कृष्णदास श्यामान गोंयकारांची एक दोश दाखोवन दिवपाचो आसता. गोंयकार हरशीं तितलोय बुदबुदीत आसता, पूण हो भिवकुरो आसता. तो दैत्याचें नांव आयकले बरोबर तो गोडीत वचून रावता, तो भायरूच सरता. कळना कित्याक लागून ताका कडलें कितें आशिल्लें तें. पूण ह्या मनशाची कळाशी अशी की अख्खें रामायण जें संस्कृत रामायण 9 पुस्तकांनी गायलां तें ताणें फक्त 26 कथांमदी बरयलें. ही जी आठोवपाची कला आसा, व्हडलें आसा तें ल्हान करून सांगपाचें, इतली बरी कला दुसरे खंयच्या साहित्यात पळोवंक मेळना. अरविंद बाबान म्हळें की ताणें तें बरोवंक नाशिल्लें, ताणें तोंडांत सांगलें म्हणून. हांव अरविंद बाबाचो अन्याय करना, कारण अशें मिसइन्फॉर्मेशन दिवपी पुस्तकां दुर्दैवान आसा. दाखोवपाक ही कोंकणी तेन्ना बरोवंकच नाशिल्ली म्हणून. अरविंद बाबाच्यान तुमचे म्हायती खातीर ह्याच रामायणात लेखक 2-3 कथांनी निमाणे कडेन शब्द वापरता. हांवें मनाक आयलें तशें बरयलां. तुमी वाचून पळोवचें, चूक आसली जाल्यार म्हाका माफ करचें. कितलो नम्र लेखक तो पळय. अरविंद बाब, हांवें म्हाका मनांत येता तशें बरयलां, तुमी वाचून पळोवचें. आतां ज्या साहित्यान वाचप आनी बरोवप हे शब्द आयल्या ताका फक्त कोणाक सांगलें म्हणून पूण कांय लोक हो मुद्दम अपप्रचार करतात दाखोवपाक की त्या वेळार कांय कोंकणी कोणें बरयलें ना. हे कोणें तरी तांणी मिशनरी जे आयिल्ले युरोपांतल्यान तांकां सांगली आनी त्या युरोपियन मिशनऱ्यांनी ती रोमी लिपींत बरयली आनी म्हणून ही बारा रामायणाचे आनी महाभारताचे ही पुर्तुगालाक रोमी लिपींत सांबाळून दवरिल्ली आसा. हे सांगपाक तांकां सोंपें इतलें अपेट जालां की मूळ जें सांगप तें मेळूंक ना. मूळ हात भरप जे कृष्णदास श्यामाक बरयलें तें मेळूंक ना. आतां ह्या मनशान रामायण बरयलें आनी महाभारतूय बरयलें. महाभारत ताणें 18 पर्वांची 10 पर्व केली आणि फक्त 1950 भितर संबंध महाभारताची त्याने महाभारत हे रामायण संशोधक सांगतात वाल्मिकी बरयले तेन्ना 12,000 श्लोकांचे. आज ते 24,000 श्लोकांचे. माणिक बाबा जो अनुवाद केला तो 24,000 श्लोकांचे. दुप्पटीन भर पडले. नुसतं जो काळ गेला आणि ज्या काळात मौखिक रूपान रामायण आले त्या काळात भर पडले आणि त्या भरीक लागून मुख्य कथा केन्ना विकृत जाला आणि ती विकृती आमकां कळटा.
मारुती सारख्या गुरुवंत डिप्लोमॅटात कधी माझं बरोबर आहे. नागात जे नाग आजपासून आमच्या देशात असतात मनीष म्हणून जातात त्यांचा स्वभाव काय हे ती विकृती. ही विकृती काय करून आहे तर काळ बदललं शेकड्यांनी वर्ष गेली आणि मागे व नाग कोण मारुती कोण हे कळलं झाले आणि केवळ नागाला मारुती मात्र महाभारत 19 कथांनी सांगितला फक्त 19 कथांनी. माईबाप म्हणजे मला ते कुमार आहे कृष्णदास शाह तुझं पंचांतरी पूर्व लागता असू कारण आणि रामायण पहिले सोपले मागे महाभारत या दोन्ही ग्रंथाचा वैभव तो कोणाकडे मनशात आपण आपल्या आयुष्यात म्हणून सांगत त्याचा वाल्मिकी रामायण आणि महाभारत बरेले ना वाल्मिकी फक्त रामायण बरेले ते आज महर्षी महाभारत बरेले तो रामायण बरोबर म्हणजे दोन वेगळ्या साहित्यिकांची कृती आहे. कोण हा आमच्यामध्ये असे लोक असतात की त्यांच्याकडे एक कला असतात जे दोन्ही तऱ्हांचं भाव आपल्या हातात घेऊन पुढे बघू शकतात. पूर्ण प्रसन्न असतात ताकि इतक्यात नाव मिळता साबणा आणि काहीच मिळता बापायचे नाव गोविंद कुठल्याला खेळ शिकावा आणि आज ते संता दुर्गेचे व्यवस्था सोहळ्याचा ते पहिली खेळ शिकवली. ताज्या श्रीकृष्ण चरित्र कथाला काव्यात लिहितात की आज शांता दुर्गा देवतेच्या चौकार बसून श्रीकृष्ण चरित्र कथा सुरुवात केली. 25 एप्रिल 1524 अर्थात तारीख त्याला हिंदू पंचांगा त्याचा कॉरेस्पॉन्डिंग तारीख ही 25 एप्रिल 1524. या वर्षात या विषयात जर कसली माहिती ऐकूच मिळतात की त्याचं माझे नाव साम्राट कृष्णदास शाह हे नाव घेतले परिणाम साम्राट बापायचं बोली आणि त्याचा एक गुरु असतो पण आधी बाहेर या माणसाविषयी काहीच माहिती नाही. एक प्रश्न तुमच्या मला मिळाला की ह्या माणसा बोललेले आहे त्यांच्याकडे भारतीय विद्युत बोललेले असून त्याला लहान बोलत असेल ते समुद्र ते समुद्रात बोलले आणि बुद्धदेवचा सांगता आपण बोललेलो वाचा म्हणजे किती बोलायचे आता बुद्धदेव एक 20-30 वर्षाचा असतात पण तिथल्या काय बुद्धदेव भाषा शिकून बदलवतात तेव्हा जोडतोय काय म्हणजे तरी भारतीय विद्यार्थ्या बरेला सुद्धा आहे. तर आज पोर्तुगालातल्या रोमी हिंदीत कसं राहिला व प्रश्न खूप लोकांना गोंधळा होतो आणि ताकातला लोक ह्याच्या मिसइन्फॉर्मेशन असतात हे पाठवायचा म्हणजे कसं की कोणीतरी योग आणि त्या मिशनऱ्या सांगितलं युरोपियन मिशनऱ्या आणि काही भेटलेलो नाही गदामशी अंगार गोष्टी पोर्तुगेजांनी 1540 वर्षांना धर्मांतराचे धोरण चालू राहिले. त्यांना काम केली मूर्ती पुरव देवळा पुरव आणि देवळाने ग्रंथ मिळतात कारण अजून काही कसलंच कृती त्याचं गौरव वाटत आहे. एक पटी हिंदू मागवून ख्रिस्तान पद्धत
या कसल्याच प्रतिकात्मक फक्त येऊ नाही असे धोरण आहे. आणि म्हणून देवळात लिंग असं करत नाही, लिंग फोडा, मूर्ती असं करत मूर्ती फोडा, देऊळ भक्त म्हणून घाला आणि ग्रंथ त्या ते ग्रंथ परत त्यांच्या हातात फोडून जाते. कोणतरी त्या काळात त्या सुरुवाती घडल्या दिसवाडी 1540 सुरुवात झाली दिसवाडी साष्ट कोकणीचा गीतकडे नेमकी 1543 आणि साष्टी धर्मांतर सुरू झाले ते 1566. यामध्ये काळात ज्यांना त्यांना कळले की हे जे ग्रंथ त्यांच्या हातात परत त्याला कोणीतरी सांभाळून माहिती ज्यांना धर्म प्रसार करण्याचा प्रश्न आहे का त्यांना अडचण येऊन लागली. कारण पोर्तुगीज प्रचार करीत लोकांना समजलं प्रचार प्रसार करताना ते लोक बांधले कोणती बांधली गैरसेवा सदाही भयकाळात बांधली ठेवला वंश देखील कमी देखील भयकाळ धर्मप्रसार करताना ते लोक पहिली पोर्तुगीज सुरुवात केली लोकांकडे मागे कितक्याने खूप कोकणी कळलेली गोंयकाराक ताका बरोबर घेतलो. हांव पोर्तुगीजीन सांगता तूं ते कोंकणीतलो आसा दुभाष अशी दुभाषी वापरल्या तेही सारखे नाही झाले. आणि मागे तांचे धर्मसभेन एक ठराव घेतलो की ज्या पाद्री कोंकणीतल्यान शर्माक येवपी ना ताका उगडचे नोकरी मेळची. पोटाचे लायक पोटाचे विकतच कोंकणी शिकूंक लागले. पूण नेटार न्ही नाकुशे 1593 पर्यंत फक्त 4-5 पाद्री कोंकणीतल्यान शर्माक येवंक शकताले अशी नोंद दिली आसा. 1579 एक बदल झाला. मुघलांनी नाव आयकलं असताना पाद्री थॉमस स्टीफन्स नावाचो इंग्लिश मनीस मुळात पावलो. फादर थॉमस स्टीफन्स तो भाषाप्रेमी ताणें हे ठराव पळयले जे पाद्री मानून घेता आणि पाद्री कोंकणीचो अभ्यास सुरवात केली 1519. अभ्यास करताना केवळ कोण उलयता आयकून हांव कोंकणी भाशेचो अभ्यास करूंक शकना. लिखीत व्याकरण कशें, शुद्धावळ कशी आसता, शुद्धलेखन कशें आसता, वाक्य रचना कशी आसता हें समजतलें जाल्यार लेखी कितें काय तें लेखीत खंय मेळटलें तें लेखीत सगळें लावन उडयता. पण तें सांबाळून दवरिल्ल्यो ह्यो कृष्णदास शामाची कथा ताका वाचून दाखयली आनी आयकून ताणें त्यो उलोवन घेतली बरोवन घेतली. आनी तें तो स्पश्ट बरयता की हें आपणें दुसरे भाशेंतल्यान अनुवाद करूंक ना. आपणें आयकून बरयलें पूण आयकून म्हणजे तो सांगिल्ल्यो केवळ लोकांक सांगिल्ल्यो कथा न्हय त्यो वाचिल्ल्यो कथा. म्हणटकच ही परंपरा रामायण आणि महाभारत हे जे आमचे सांस्कृतिक दायज आसा आमच्या देशाचे ते हाडपाची 500 वर्सां पयलीं सुरू जाली. आमी चालूच आसा. आनीकूय कांय जाणांनी ल्हान ल्हान रामायणां बरयल्लीं आसा. भुरग्यां खातीर रामायण बरयल्लें आसा, जाणट्यां खातीर रामायण बरयल्लें आसा. पूण माणिकबाब गावडेकर हांच्या कार्याचें म्हत्व अशें की जी एक अडचण आमकां सदांच दिसून येता की अमूक एक घडणूक किंवा अमूक एक पात्र दर्या सीतेक राम लक्ष्मणाक सांगून दुर्वा बायलेक रानार व्हरून सोडटा. हें मूळ संस्कृतांत कशें सांगप हें जर पळयतलें आमकां कठीण जाता. कारण आमचे मदले खूब थोड्या संस्कृत भास खबर आसा.
आणि माझ्या बहीण दिसणार की हाजी मुली जेव्हा वेगवेगळे तुम्ही ही करतो अशा वेळेला प्रश्न येतो की संस्कृत रामायण किती सांगावं संस्कृतने आपलं एक तर दुसरी घटना भाषेतलं अनुवाद घेऊन करतो पण आता आमची भाषा संस्कृत रामायण जे सांगला ते आमचा या पुस्तकात एकदम मोठा भाव आमची नक्की जो झाला तो आधी पुढे दोन तऱ्हेच्या लोकांना आपण पाहिलं जाऊया एक रामायण महाभारत या महाकाव्यांचा अभ्यास जे करतात सांगतो वा ही साहित्याची खोड अजून एका प्रसंगाचे एका पात्राचे कादंबऱ्याचे कादंबरी करून कथांचो कथा करून याची मोठी खड की त्या दोन्ही नाट्यविषयी थोडे नाट्यविषयी थोडे या दोन्ही नजरांनी आमचा ह्या रामायणाचा खूप उपयोग जानवर यांनी निर्भय रुपावला आता एक प्रश्न येतात आता वाल्मिकी रामायण म्हणजे काय संस्कृत रामायण म्हणजे आम्ही कसं भेद करतो या विषयात प्रारंभात आम्ही सर्वसामान्य मनीस म्हणून जे गणित प्रश्न येतात त्याच मांडतात आणि नाव वाल्मिकी रामायण दिला त्या मूळ पुस्तकाचं नाव वाल्मिकी रामायण असतं पण हे वाल्मिकी रामायण काय हे संस्कृत रामायण अशा म्हणण्यात आणि कारण उघड सांगितलं नाही संशोधक आमचं सांगतात की वाल्मिकी जे रचले ते 12,000 श्लोकांचे रामायण आणि त्या रामायणात फक्त 5 कांडांची पहिले बालकांड नाशिले आणि निम्माने उत्तरकांड नाशिले राम रावणात मारून युद्ध करून अयोध्येत येतात राज्य करतात आणि निम्माने मरतात आता स्वप्न सीतेचा वापर छळ केला रामात असे संशोधक सांगतात आणि हाचे आज खूप अभ्यास करतात बडोद्यात सयाजीराव विद्यापीठ असा तांचो संशोधन विभाग वाल्मिकी रामायण या संस्कृत रामायणाचा शोधून करतात म्हणजे असे की हे 24,000 श्लोक जे असतात डबल दुप्पटी नसतात त्या 24,000 श्लोकांतल्या मूळ वाल्मिकीचे 12,000 श्लोक शोधून काढतात तो बाबा चालू पण खूप कठीण त्यात सांगतात ते कठीण काम ते भाषा साखळीचे आणि किती विषय बदलायचं तो इस्लाम ते कळेल आणि तो आज मागे विकत दुसरायला तो प्रश्न काढतात आणि त्याप्रमाणे मूळ वाल्मिकी रामायण ते मान्य करतात ते अजून आम्ही मूळ वाल्मिकीकडे पावतात तिथलेशा प्रश्न जे काढून बघून आलो कसं की ज्या ऋषी किंवा कवी आपण घड ते कवी बी तिथले वड कवी शिकले की जे वाल्मिकीचे श्लोक जशा तसे त्यांचे अनुकरण करू शकतात वाल्मिकीची जी कला असते ते ती कला त्यांच्या आणि म्हणून आज हे वाल्मिकीचे आणि हे वाल्मिकीचे नाही हे सांगणं कठीण आता असं प्रश्न किती येतात असं एक विचार तुमच्या मनात घेऊन येतात किती काय घेऊन पुस्तक ते संस्कृत असून ते वाल्मिकी रामायण असून ते असून तरी रामायण
संबंध आसा आनी तो संबंध असो की एकाच रामा कडेन 4 तरांनी पळोवंक राम हो राजपुत्र मनीस आमचे कशें राम आसा ताचो मनीस राम हो आध्यात्मिक सिंबॉल कारण वाल्मिकीच्या रामायणा वाचण्यात अध्यात्म रामायण म्हणून आहे आणि तातूंत दाखयले की ही मात्र खरेपणीच न्ही खरेपणाय न्ही हे फक्त आध्यात्मिक सिंबॉल ताका मनशाचे रूप दिला आनी ताणें घडयलें म्हणटकच दुसरो असतो आध्यात्मिक सिंबॉल तिसरो विष्णूचो अवतार आणि चौथो देव आता आमच्या मदीं दरेक तरेचो मनीस आसा कोण ताका राजपुत्र मानतो कोण ताका आध्यात्मिक सिंबॉल मानतो कोण ताका अवतार मानतो कोण ताका देव मंदिर जाल्यार रामाचे नंतर देव ताका मानतो संत तुळशीदासान ताका अवतार केलो अध्यात्म रामायणान ताका आध्यात्मिक सिंबॉल केलो आणि त्या वाल्मिकी राजपुत्र तो मनीस म्हणून सांगितले तो वाल्मिकी आणि हे महाभारताच्या आपण व्यास महर्षी महाभारत बरयले ते 8,800 श्लोकांचे 8,800 श्लोक आज जे महाभारत आमच्याकडे पावा ते 1,00,000 कोई 8,800 आणि कोई 1,00,000 अकरपटीनी वाद झाला भितर अकरपटीनी तातूंत गरज खाल्या आणि ताका लागून मूळ जे कितें आशिल्लें तें विकृत जावप आणि मूळ सुदत्त केलो हरिभाव चालू पुण्यात भांडारकर कुर्येकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट नावाची संस्था आणि ह्या संस्थेत महाभारतातले मूळ व्यासान रचिल्ले भारत जे भारत नाशिल्ले आणि मूळ नाव आशिल्ले जय नावाचो इतिहास व्यासान जेन्ना रचले तेन्ना ताचें नांव दिलें जय नावाचो इतिहास ते आशिल्ले 8,800 श्लोकांचे ते अशेंच मौखिक रुपान पसरत गेले वाडत गेले 24,000 जाले तेन्ना ताका नांव पडलें भारत आणि ते 24,000 वयल्यान जेन्ना ते 1,00,000 श्लोकांचेर पावले तेन्ना ते ताचें ही महाभारत म्हणटकच ह्या असल्या ग्रंथाकडेन वतना कसली नदर बाळगुची हो एक प्रश्न भक्ती मनात भरून हाचे कडेन पळोवचें काय हें साहित्य वा इतिहासाचेर आधारीत म्हणून पळोवचें हो ज्याच्या ताच्या मनाचो हांव स्वता इतिहासाच्या बिजांचेर रचिल्लें हें साहित्य अशें मानता ताका लागून हातूंतलें खंयचेंच पात्र मागोवंक जायना खंयचेंच पात्र सोडोवंक जायना मनीस म्हणूनच सगळें पळोवंक जाय तो समाज रावण हो दैत्य रावण हो राक्षस समाधीचो मनीस शास्त्र शिकेलो मनीस देवाची पुजा अर्पणा करपी मनीस संगीताची आवड आशिल्लो मनीस म्हणटकच खंयचे नदरेन आमी ह्या ग्रंथाकडेन पळोवचें हो प्रश्न आज मुखार आसा आमचे सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरूंक जाय पूण तें सांबाळून दवरतना तें कितें म्हणून आमी सांबाळचें ही मनशाची काणी म्हणून सांबाळचें काय कल्पनेचो विलास म्हणून सांबाळचें म्हाका दिसता कल्पनेचो विलास म्हणून जर आमी धरलो ही केवळ कल्पनेच्या रचिल्ली काणी वाल्मिकी अशें मानलें जाल्यार जे खरें तातूंतल्यान मेळटा जे आदर्श तातूंतल्यान मेळटा
जे पाठ तातूंतल्यान आमकां मेळटा तें आमकां खूब बरें. एक देख तुमकां थंय उलयता म्हाका आनी आसा पूण तुमकां वाट येता जाल्यार हांव एका वर्तमानपत्रांत एक लेख आयलो आनी कोणें तरी बायकोचेर बरयलो म्हाका नांव याद जायना. ती रामाचें समर्थन करूंक सोदताली की रामान वालीक कित्याक मारलो. रामाच्या बाली कडेन तसं दुश्मनपण नाशिल्लें. वालीन रामाचें कांयच वायट केलें ना. अशें आसतना रामान कपट करून रामाक वालीक कित्याक मारलो. तर तिचें समर्थन आशिल्लें तो देव आनी कितें आनी जायते 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 म्हणजे ताका सगळें माफ. पूण आमी जर विचार केलो, लॉजिकल विचार जर केलो, इल्ले तर्कशास्त्र वापरून आनी तातूंत जर मनीस लेखलो जाल्यार आमकां जाप सोपी रितीन मेळटा. राम लक्ष्मणाक हनुमान मेळटा. हनुमान तांची काणी आयकता आनी ताका घेवन सुग्रीवा कडेन वता. सुग्रीवाक बारीक नावाक घालपाक तो विष्णू पर्वताचेर रावता आनी सुग्रीवाक आपलें राज्य परत जाय आशिल्लें आनी रामाक सीतेक सोदून काडून तिका हाडूंक जाय आशिल्लें. ह्या दोगां भितर एक डील जालो आनी तो उल्लेख महाभारतांत आसा. दोगां भितर तोलत जाता आनी ते उजो पेटोवन उज्याचेर हात धरून आपली तलवार दिली. उल्लेख तोलत कितें तर रामान वालीक मारचो आनी सुग्रीवाक राज्यांत वचप आनी मागीर सुग्रीवान आपल्या राज्यांतल्या सगळ्या अधिकारांचो उपयोग करून सीतेक सोदून हाडपाक म्हणजे ह्या दोगांनी कडेन आमी मनीस ह्या नात्यान जर पळयलें तर हो वेव्हार सामको स्पश्ट आसा. डील केली. खंय कोणाक देव मानपाची गरज ना. देव मानल्यार प्रॉब्लेम जाता. देव मानलो जाल्यार रामा सारख्या देवान पासून बायको व्यक्ती कशें केलें ह्या प्रश्नाक जाप मेळना. पूण मनीस म्हणून जर ताचो विचार केलो जाल्यार जाप स्पश्ट मेळटा. हांव आनी माणिक बाब एक एग्रीमेंट करता. हांव हें पुस्तक बरयता तूं एक ती कबलात राम आनी सुग्रीवा भितर जाता आनी म्हणून फुडलें सगळें गांवांत असो जर विचार केलो जाल्यार आमकां तातूंतल्यान कितलेशेच आदर्श आनी कितलेशेच पाठ मेळटात. हें आमचें आयज आनी हो आमचो लाभ. मातसो देवळांतलो प्रश्न तातूंतल्यान आमकां पाठ मेळटा. आमच्या आयच्या प्रश्नाक सोल्युशन्स मेळटा आनी ती मेळची ह्या खातीर महाभारत रामायण ह्या महाकाव्याचो अभ्यास करपाची गरज आसा. आनी हें आमीच करतात अशें न्हू. आतां आमी भारतीय म्हणटकच ही भारतीय महाकाव्यां आमकां अभिमान आसा. पूण ही जगभर गाजिल्ली महाकाव्यां जगभरांतल्या लोकांनी हाचेर अभ्यास केला. चालू आसा. तेच काम जर आमी फुडें चलयलें जाल्यार आमी ती परंपरा अभ्यासाचेर फुडें चलयतली अशें जावं. हो सगळो विचार करीत जाल्यार आनी बाबान जे कश्ट घेतले ते कितले फळाक आयल्या हाचो अभ्यास आमकां आमचे पिळगेक जर फायदो जातलो पूण आमची पिळगी आसता चली. पूण आमचे फाटल्याच्यो पिळग्यो जे अभ्यास करपी आसले जे चिकित्सक वाचक आसले तांकां येदेशें मोठें म्हणटात हें ह्या खातीर तांच्या सगळ्यांनी परबी दिल्या. हांवूय दिलो. पूण विद्वानांनी तांकां 3 कारणां खातीर परबी भोगता. पयलें
कोंकणी भाषा आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचो जीवन सिद्धी गौरव तिसरो पुरस्कार वो आमचे फुडल्यो पिळग्यो तांकां दीत रावतल्यो तांकां नमस्कार करीत रावतल्यो तुमची किती इच्छा आसा ती पूर्ण जावची आनी ती पूर्ण जावची ह्या खातीर तुमकां आयुश्य आरोग्य बरें अशें म्हाका अभ्यासात भीष्म साहित्यान भीष्म विचारान आणि ती प्रतिज्ञा आमच्या पर्यंत पावयली म्हणून तुमच्या मनात राजातल्यान दिनवास करता आणि कार्यावळी फुडें पावत घालता. कार्यावळ फुडें व्हरपाक म्हणल्यार ती इल्ली सोंपोवपा वाटेक व्हरप, सोंपोवपाक लागीं पावप. कार्यावळ सोंपता आसतना ती सकयल न्ही तर उसाये व्हरपाची गरज आसता आणि हेंच करपाक हांव म्हाका आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष श्री दुर्गाकुमार नावदी हांकां तांणी आमचे कडेन संवाद साधलो. JMC मंडलाकारी पत्रकारी करताय दुर्गा क्षमा शिवाजी स्वाहा सदा नमस्ते. माता नवोदीक नमस्कार करता. म्हाका खबर ना ह्या वाचणीचेर बसपाची तांक ती म्हणून घेताय जी आसा अथवा ना हें हांव बघूं. तसो हांव वादी बिनी कोंकणी वादी मराठी वादी बिनी हांव संवादी म्हाका संवाद करपाक आवडटा. म्हजी 3 पुस्तकां कोंकणीन आसा आनी 5 मराठीन आसा. उदगीराक हांव हालींच गेल्लो. मराठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाक लागून अशे वेळार थंय दामोदर हरी मावजो अस्खलीत मराठींतल्यान उलयतना आयकलो आनी त्या वेळार मनान विचार आयलो की कोंकणी मराठी हें आमचें जें पळय कितें चलना तें सारकें आसा अथवा ना हाचेर हांव उलयतां. कित्याक जेन्ना कोंकणी मराठी चळवळ चालू आशिल्ली त्या वेळार तांकां फक्त पाचारपाचें आनी तातारपाचें काम आमी करताले कारण हांव पुलीस नाशिल्लो, पुलीस ऑफिसर. कोंकणी वाले मराठी वाले एकामेकाच्या आंगार परतून पडटाले आनी अशा वेळार म्हजी भुमिका वेगळी आशिल्ली म्हणून कसलो वादी त्या वेळार हांव जालो ना. वेदीर जे हाजीर आसात तातूंत आसात आमचे उदय बाब खेडो, त्या उपरांत रवींद्र बाब भाटीकार. आतां माणिक बाब म्हणजे अशी आज्ञा दिल्या तरी पूण माणिक बाब म्हणजे काय माणिक सर म्हणजे हें म्हाका कळना. त्या उपरांत आमचे दिनेश बाब आसात, म्हजो मित्र अमोल हांगा आसा आनी हांचो सामान करप म्हणजे हे सगळे सारस्वत आनी जायते वेळार आमकां जे फुडें लोक मेळटात आयकोपी ते उडिदां माझी काळे गोरे काळे निवडणारे अशे असतात. पूण हांगा जे उडीद जितले आसात ते सगळे धवे आसा, गोरे आसा, सगळे विद्वत्ता प्रचूर अशे लोक आसात, सगळे विचारवंत आसात. म्हणून ताका लागून हांगा म्हाका दिसता हांव जें कितें उलयतलो तें एकदम सगळ्यांच्या काना मनावर परिणामकारक जावंक शकता न्ही कदाचित. कबीर म्हणटात झूठा सब संसार है कोना अपना मीर राम नाम को जाने दे चले सौ औचल जी. कबीर सांगतात जग आणि जगाचे व्यवहार जे असतात हे सगळे खोट असतात, हे सगळे भ्रामक असतात, हे सगळे गुंतागुंतीचे घुसपटलेले असतात, हे अशाश्वत असतात. म्हणून राम नामाचो जो पडले अर्थ आसा, जिणेचे जे तत्वज्ञान आसा, अद्वैताचे जे पडले तत्व आसा, दैवाची जी गती कितें आसा ती समजून घेयात आनी जिण्याचे जर खरें सार्थक जातले जाल्यार रामाचें नांव घेयात. 1976 वर्सा सावन डिसेंबर हांव माणिक सराक वळखता. हाचें कारण म्हणजे फोंडा तालुक्यांतले स्काउट एंड गायड हांचो एक कॅम्प सांकोटेच्या हिराबाई तळावलीकर हायस्कुलांत जाल्लो. तेन्ना ते हेडमास्तर आशिल्ले आनी ते अवघे ते 4-5 बुदवंत भुरगे आशिल्ले, तातूंत हांव एक बुदवंत म्हणून तांचे म्हजे ती वळख जाली. तर माणिक सराक सर म्हणटाले, तांचो भाव विष्णू आशिल्लो ताका मास्तर म्हणटाले, कारण तो मायनिंगाचेर थंय सुपरवायझर आशिल्लो, सगळे ताका मास्तर म्हणटाले.
पूण पयलीं माणिक सरा कडेन म्हजो संपर्क आलो आनी त्या उपरांत म्हाका विष्णू बाबा कडेन वचचें पडटलें जेन्ना हांव CIDन गेलो पूण म्हाका CIDचें काम कितें काय ना तर हांवें ताका सांगलें CIDचें काम फक्त चाडयो करपाचें काम जें पळय कितें घडटा हांगा फाल्यां बाबा कोण तरी हांगा नवदुर्गे देवळांत आंदोलनाक बसपाचें आसा जाल्यार पयलीं सरकाराक कळप पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कॅनॉट बी रोल्ड आउट त्या सगळ्या फावटी पुलीस धाडटाले तांकां धरताले घेवन वताले चाडयो करपाचें काम तें आमचें आसतालें CID कशें व्हडलें अशें कितें सोदपाची गरज ना ज्या जाग्यार डिस्टर्बन्स आसताले किंवा ज्या जाग्यार कितें प्रॉब्लेम्स आसताले थंय आमी इंटरव्हीन जाताले पूण गुप्त रितीन जाताले आमचे सोर्सीस आमकां मदत करताले त्या प्रमाणे विष्णुबाब हो एक आमचो थंय सोर्स आशिल्लो माणिक बाबाचें संपूर्ण रामायण आज हांगा ज्या पुस्तकाचें विमोचन जाल्लें आसा तें वाचप्यास सामकें दवरलेलें आसा हातूंतल्यान अर्थपूर्ण जगपाचो एक संदेश वता आयचे जर पिडये कडेन आमी पळयत जाल्यार आयची पिढी ही सामकी सगळ्या बाबतींत शेतांतल्या म्हज्या गांवांत सुद्दां आयच्या जर पिडये कडेन पळयत जाल्यार फाल्यांचें आमचें गांवचें भविश्य कितें हें कळप पुस्तक वता अशे वेळार ह्या रामायणाचो प्रचार आनी प्रसार जावचो अशें म्हाका दिसता हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन उलोवप जाता की खंय तरी बसून 5,000 10,000 बिलां फारीक करच्या परस हातू बेरावली करतात तें सोड पूण तें करच्या परस ही जर पुस्तकां विकत घेवन फाल्यां तुमच्या भुरग्यांचेर त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर तुमी संस्कार केले वाचन संस्कृती दृढ जावची वाचन संस्कृती वाडची हे खातीर जर तुमी प्रयत्न करून फाल्यां जर भुरग्यांक ही पुस्तकां वाचपाक लायली जाल्यार ताजो खूब फायदो जावं येता ह्या पुस्तका मदीं जें ताणी पुस्तक बरयलां वाचतालो फाटले जवळ 20-22 दीस हांव तें वाचतालो तातूंत बालकांड म्हणून आसा ह्या बालकांडांत बालजीवनाचो प्रवास श्रीरामाचो कसो जालो आनी थंयच्यान तांच्या संघर्षमय जिवनांत कशी सुरवात जाली हें दाखयलेलें आसा त्या अयोध्याकांड दाखयलां अयोध्याकांडांत मंथरेच्या आंगान खंय तरी कली सज्जता ती कैकेयी सांगता की फुडलो जो पळय राज्याभिशेक जावपाक जाय तो भरताचो तुज्या पुताचो जावपाक जाय रामाचो जाय जाल्यार सगळें उलटें जातलें हें तें कित्याक सांगता तर तें सांगता आमच्या उदय बाबानी प्रश्न तांणी थोडेशे प्रश्न उप्रासल्यात आनी ते खरे आसात कारण वडयले जे फातर जे आमी उदकांत वयतात ते सामके भितर वतात रामायणाचे फातर आमच्या दर्याक उफेटाले म्हणून तशे पद्दतीचे कितलेशेच तांणी सांगला पूण प्रत्येकाचे एक्सप्लेनेशन तातूंत आसा की देव देवताक दिसलें की रावणाचो नाश करप हो श्रीरामा शिवाय दुसरो कोणूच करूंक शकतो ना अशा वेळार हें सगळें रामायण सुरवात जालें अशें सांगतात त्या उपरांत अरण्यकांड आसा अयोध्याकांड जाले उपरांत अरण्यान जेन्ना पळय राम वता थंय ताजो संघर्श सुरू आसता जिवनांतलो तो थंय दाखयला त्या उपरांत किष्किंधाकांडांत ताणी दाखयलें आसा की सुग्रीवाचें जें पळय आतांच तुमकां सांगलां वालीचें की वालीचो तो नाश करता वालीक तो मारता वालीचो वध करता आनी जें राज्य आसा तें सुग्रीवाक दिता आनी वालीचो जो पूत आसा अंगद ताकाय बी तो थंय राज्य कारभाराक लागून ताणी फुडल्या हाती नेमणूक करता त्या उपरांत आसता सुंदरकांड मागीर लंकाकांड आसा लंकेक जे वचून हनुमान कितें करता तें सगळें आसा आनी उत्तराखंडांत शेवटी वचून दाखयलें तें सीतेची हें जाता अशें निधिक्यांतल्यान ती वता तित पर्यंत थंय दाखयल्लें आसा तर आज हांगा म्हाका हांव तुका परतून एकदां सांगता की बापायन एक सांगिल्लें की पानी तेरा रंग वैसा जिसमें मिलावे वैसा तुका फाल्यां साहित्याच्या रंगान बुडयलो जाल्यार साहित्यीक जाल तुका फाल्यां सुतसंचलनाच्या रंगान बुडयलो जाल्यार सुतसंचलन जाल तुका नाटकाच्या रंगान बुडयलो जाल्यार नाटकी जाल तुका गाण्याच्या रंगान बुडयलो गायक जाल हे सगळे गुण बापायचे म्हज्या आयल्यार ताका लागून खूब जाण वळखता म्हाका कोण CID वळखता ते म्हाका मातशें कमीपणाचें दिसता पूण बाकीचे जे पळय म्हाका सांगतात की तो नाटकी याद जाता म्हाका एक दीस भोंमे मदीं मोटरसायकल बंद पडली आनी रातची 12 जाली गाडी नाशिल्ली मनीस ना पूण अशा वेळार एका घरान हांव भितर सरलो तर दारार फाल्यां बऱ्या वेळार आवय आनी धूव भायर सरली तांकां सांगलें म्हजी मोटरसायकल हांव हांगा दवरता आनी चोरून घरा कडेन वता ताची मोटरसायकलीचेर लक्ष दियात तर तूं कोण खंयचो तांकां नांव दी नाटकी काय म्हणाले
म्हणटकच अशें फाटलीं 40 वर्सां शास्त्रीय संगीत हांव गाता आकाशवाणीचेर नाटकांनी काम करता 2084 म्हाका फक्त सांगपाक म्हाका कित्याक उत्कृश्ट नाट्य कलाकार की ताचें नाटक पळयता आसतना खंय तरी देहभान विसरपाक जाय तो स्वता विसरता नाटकान शिकता भितर भुमिकेन शिकता तल्लीन जाता ताचे कितल्योश्योच भुमिका हांवें पळयल्यात ताचे भुमिकाचेर हांवें बरयलां कितलेशेच बरयलां तर ताका सांगपाक जाय ताजो मदीं हांव स्कुलांत पिटीएचोचेर पासोवणी आशिल्लो ताणें म्हाका उल्लेख करता आसतना सीआयटी करता केलो दवरलेला ताका बरोवन सांगता की बाकीचे करून म्हज्या नांव आसा देवाचे कृपेन तर फुडाराक तो एक गुण सोडून बाकीचो खंयचोय एक गुण सादर अशें म्हणून तर हांगा म्हाका आपयलो म्हणजे आवयची बापायची ती पुण्याय आसली कारण ह्याच देवळाचो ह्याच देवीचो म्हजो बापूय पुजारी आशिल्लो ह्याच देवान पुजा करतालो आमी कितलेशेच फावट पुजा केल्या हो देव म्हणटा तो धुला देवाक तेल लायला चंदन लायला सगळे सेवा भूषणां वस्त्र अलंकार सगळे देवाचे आयकेल्ले आसा ह्या देवळांत आज म्हाका मानान हांगा खंय तरी कामत कुटुंबियांनी हाडले एकूच मिनिटांत बरयता कामत कुटुंबी म्हणल्यार उलोवचें पडलें म्हाका कारण ही जी केशव कामत सुशांत म्हणटा आमच्या वृंदाचो लेखकाचो जावंय हे आमकां तशें व्हडली आमचें ल्हान कुटुंब ताका लागून रिलेशन आमची व्हडलीशी नाशिल्ली पूण ह्या घरांत म्हणटकच आमकां काका काकी मामा मामी सगळे त्या घरांत मेळटा ताका लागून तांच्या घरांत आमी केन्ना रावताले ती आमच्या घरांत घरान अशे आमचे संबंध आशिल्ले आतां ते संबंध खूब पयसावले कालांतरा प्रमाणे पूण अशें वेळार ताणें हांव म्हाका हांगा कित्याक हाडलो तो कारण दिनेश जेन्ना उलयलो तेन्ना परतून हांव खंय तरी संभ्रमीत जालो दिनेशान म्हणलें ना कदाचित ताका नारायण रावटी घालून हाडपाचो आशिल्लो आसतलो कित्याक नारायण रावटी म्हणटा तो कोंकणी अकादमीक ताणें भरपूर सेवा दिल्या जवळ जवळ कितलींशीं वर्सां तो हाऊस सेक्रेटरी आशिल्लो आनी सगळे कोंकणी मार्या कडेन ताजे संबंद बरे आशिल्ले कारण चुकून बी म्हाका हाडटलें खबर ना कारण कोणें हाडलें रमेश धोतराक हाड म्हणून तो रमेश भटाक घेतलो कित्याक तो धोतराक लक्ष बी हाडून जाल्यार म्हाका खबर ना भरपूर आयोजकांचे सगळ्यांचे उपकार हाडयता खास करून दिनेश बाब नाते म्हाजे कडेन उलयले तांणी म्हाका ह्या कार्यक्रमाची उपदेशक जे आसा ती समजावन सांगली तिनूय जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ असे वेदीचेर बशिल्ले आसात ते म्हाका म्हाजे गुरू समान आसा आनी 93 वर्सांचो मनीस आसा 93 वर्सां मे म्हयन्यान सोंपतली ह्या मनशाची मेहनत ह्या मनशाचे कश्ट ह्या मनशाचे जिद्द निग्रह आनी ताचो उत्साह आनी ताची जर इच्छा शक्ती पळयत जाल्यार खरेंच दैवी अंश कितें ताचे कडेन आसा हो माणिक बाब न्ही तर ह्या माणिक बाबान कितें तरी सरस्वतीचें कितें तरी अंश आसा म्हूण हे व्हडलें कार्य तो करपाक पावलो कितें चुकलां जाल्यार माफ करात देव बरें देव बरें करूं रामायणाची गजाली जाल्ल्या कार्यावळ सोंपपाक पावल्या एक गजाल मनीस जाणीवपूर्वक करीन दिसता ती म्हणल्यार राम जेन्ना वनवासाक आशिल्लो तेन्ना ताका एक सबुरी मेळिल्ली सबुरीची काणी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली कोडू बोराक आपणें गोड बरो दिलें रामाक दिली तशी हांगा आमच्या माणिक बाबा कडेन एक न्ही जाल्यार 2 सबुरी आशिल्ल्यो जाणी वाचनाची गोडसाण आपणे केली आनी मोवाळ उतराची गोडसाण माणिक बाबा मेरेन पावयली म्हळ्यार जे डिक्टेशन करताले जाल्यार ताचें ट्रान्सलेशन लागतालें ते ओरिजिनल बुकांतलें वाचून तांचे कडेन पावयतालीं ती म्हळ्यार गायत्री केळेकार आनी सुमेधा नायक हांव दोगांय कडेन मागता तांणी मातशें येवचें आनी उदय बाबांनी तांकां फुलाचो पुरो घेवन तांचो सन्मान करचो पयले सुवातेर गायत्री केळेकार मोठ्यान ताळयो मारून तांची उतरवण करची कारण दिसता की सोंपें काम अजिबात ना हें सुमेधा नायक ही हांगा कांय कारणाक लागून पावना तांचो फुलाचो पुरो आमी तांच्या पावयतले देव बरें करूं उदय बाब कार्यावळ सोंपपाक पावल्या थोडोसो आनी मातसो वेळ प्रदर्शन म्हणलें काय सदांच लोक येतात पूण एकूच प्रदर्शन अशें आसता जाका लोक उठून वचूंक लागतात तें म्हळ्यार आभार प्रदर्शन आनी हाकाच लागून आभार प्रदर्शना खातीर आमचे कडेन एक गडगंज असो प्लेयर जाय पडटा कारण लास्ट गजाल लास्ट सोंपोवपाची जी पैरवी म्हणटात आमी गायनात ती बऱ्या कलाकाराक दिवप गरजेची आसता आनी असोच कलाकार आमच्या मदीं आमच्या माचयेर बशिल्लो आसा सगळ्यांक खबर आसतलें मागता दिनेश बाब मणेरेकर हांचे कडेन तांणी
आयच्या कार्यावळीचे उपकाराचे उल्लेख करचे. सगळ्यांना बाय मोगाचा नमस्कार. मी बोलतो एक उदोळ सुरवातीक हांवें देव उपकार दिलो तेन्ना दोन नांवां घेवपाक हांव विसरलो. सॉरी फॉर दॅट. पयलें नांव म्हणटा तें ह्या पुस्तकांतली सुंदर चित्रां जी सियान काडल्या, सिया पंडिताचो आज हांगा भोवमान जालो. ताचो खूब आमकां आदार जालो ह्या रामायणाक. कवर सदांच सुंदर आसतकच प्रकाशक सदांच सुंदर कवर सोदता कारण पुस्तक बरें खपता. सियान हो आमकां आदार दिला सुंदर चित्र काडले खातीर सियान देव बरें करूं. आणि ह्या पुस्तकाचे पुराय लेआउट आणि डिझायनिंग करपी बाब ऋषिकेश आठवले आज पावना ते गोंय भायर आसा नाजाल्यार फंक्शनाक येतले. ताजोय आमकां खूब आदार जाला. तांकांय देव बरें करूं. आयच्या सुवाळ्याक ह्या सुंदरशा सुवाळ्याच्या निमण्या पावल्या कडेन आमी पावल्या. उपकाराचें उलोवप करपाक म्हाका सांगलां. येवकारय केलो आतां उपकाराचें उलोवप करपाक. उदोळच्यान तुमी थंडपणान ही कार्यावळ पळयतात. प्रेक्षकां बरोबर थंय खंयच्याच कार्यावळीक सोबना. आज हो नवदुर्गेचो वाठार पुराय भरून वचता असो म्हळ्यार हरकत ना. अशे संख्येन तुमी आज हांगा उपस्थित रावले ह्या खातीर तुमचे चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सुवाळ्याचे मानीस मुखेल सोयरे भोवमानीस उदय बाब गुजरात हांगा आयले. ते हरशीं जाल्यार उदय बाबाचें व्हडपण केन्नाच खंयच्याच फंक्शनाक ना म्हणना. पूण आतां पयलीं भशेन तांकां तांचें आरोग्य जाय तशें साथ दिना ह्योय गजाली आसतात. अशें आसतना तांणी ह्या सुवाळ्याक येवपाचें मान्य केलें. त्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं. आनी तुमी आयिल्ले आमकां कांय रामायणा संबंदान नवे विचार आयकुपाक मेळ्ळे. आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे भोवमानीस रवींद्र बाब मुजरत हांगा आयले. आयच्या सुवाळ्याक आपले विचार मांडले. ह्या खातीर तुमकांय चड देव बरें करूं. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानीस दुर्गा कुमार बाब गांवठी. तुमी एक ज्येश्ठ कलाकार म्हणून तुमकां ह्या सुवाळ्याक आपोवया अशें आमचें ठरयिल्लें. तुमचे जाग्यार आनी कोण आपोवपाचो आमच्या मनांत नाशिल्लो. हांव कोंकणी एक फावट क्लियर करता. ऑफकोर्स तुमचे जे भाव आसात तेय खूब बरे पदार आसात. आमचे वळखीचे कोंकणीचे कार्यकर्ते आमकांय जाणीव आसा. फुडाराक केन्ना तुमच्या कडेन कार्यावळीक तांकां व्हरपाक जाय. पूण आयच्या ह्या सुवाळ्यांतले जें स्थान तुमकां दिलां तें तुमकांच आशिल्लें. एक ज्येश्ठ कलाकार ह्या वाठारांतले अशें म्हणून आमच्या मनाक तुमकां आपोवचें अशें ठरयिल्लें. काम आनी संग्राम कॉम्पिटिशन. आयच्या सुवाळ्याक आमकां आदार दिवपी नवदुर्गा संस्थानाची कमिटी तांचे कर्मचारी हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सुवाळ्याक फोटोग्राफी करपी भोवमानीस सुरेश बाब कुसंबे आनी व्हिडिओग्राफी करपी सारेलकार फर्स्ट नेम ऑफ विशाल सारेलकार. हो नवो चेहरो म्हजे कार्यावळीन एक संद रिव्या ह्या अर्थान तो आज हांगा उपस्थित आसा. तुमकां तुमच्या सगळ्यांचे मनकाळज उपकार. आनीक एक प्रकाशक ह्या नात्यान कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं आज रामायणाचो संच तुमकां 9 पुस्तकां 2,500 रुपयांक उपलब्ध आसात. जर तुमी पयशे हाडूना गुगल पे करपाक सोदतात जाल्यार थंय गुगल पेचो तो लोगो हांगा आसा. जर तुमकां आज पुस्तकां व्हरपाक जाय आनी मागीर पयशे दिवपाक जाय जाल्यार ही सवलत तुमचे खातीर उपलब्ध आसा. तुमी आज पुस्तक घेवन चलात. मागीर म्हाका व्हॉट्सएपाचेर किंवा गुगल पेचेर पयशे पे केल्यार जाता. त्या भायर जर तुमकां पुस्तकां पोस्टान घरा कडेन पावपाक जाय जाल्यार पयलीं तुमकां पुस्तकां पावतलीं. पुस्तकां पावतकच मागीर तुमच्यांनी पयशे दिवं येता. हांव जाणा कोण बॉक्सांत 2,500 घालून अशा फंक्शनाक येना. सो आय वॉन्ट मायंड तुमी पुस्तकां व्हरात पयशे मागीर दियात. पूण रामायणाचो हो संच तुमच्या घरांनी जरूर दवरात. इतल्यान आयची ही कार्यावळ सोंपली अशी जाहीर करता. 7:30 वरांचेर हांगा देवळांत आरती जाता.
माप सगळ्यांकडे तुम्ही आपल्या तुमची उपस्थिती सत्यास्तर उपस्थिती लावून देऊ